नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। गोंय सरकाराचे स्वच्छ भारत नितळ गोंय एक्सपो सेजीन हायवे दर्यादेगेवयलो कोयर उस्तिलो कोटी कड्डूनय नितळसाण ना कोयरांच्या फोटवा सयत रिपोर्ट पाट्यावेलो कचेऱ्यो भाड्याक घेवन 17 कोटींचो चुराडो। रोहनाक पुलिसांनी उखल्लो म्हणून दुसऱ्या दिसा निषेध विधानसभेत बोवाळ घालता म्हणून विरोधकांक काडले भायर फुर्योज आमदार राजभवनात रोहन मागता सीसीटीव्ही फुटेज। प्रकाश नायकाची भयण अक्षया गुन्यांवाच्या सुवातेर जाल्या मेतेर पुरावे ना केल्यात तिका अटक करात। आरोपी विल्सनाच्या आदोगादाची अटकपूर्व जामिनाक आर्ग्युमेंट घालतना मागणी। एंटी नार्कोटिक्स पुलिसांनी आदल्या तुर्कीश कमांडोक 75 लाखांच्या ड्रग्सासयत धरलो। तुर्कीश आर्मीचो आदलो कमांडो मुरत तासाक 710 ग्रॅम MDM सयत अटक। सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या ड्युटीचेर नजर बायोमेट्रिक मशिनां बसोवन यो वच करपाचो वेळ हजेरी तपासपाच्या खात्यांक सर्क्युलर दर म्हयन्यांक कारवाय दर 3 म्हयन्यांनी रिपोर्ट। आणि झेडपीच्यो वेंचणुको 15 दिसांनी फुडें धुकलपाच्यो सरकारी पावंड्यार हालचाली। मतदार वळेरो डिलिमिटेशन रिझर्वेशन आचारसंहिते आदी कामातडीक लावपाची घाई तरेतरेची रजामां। गोंय सरकाराचे स्वच्छ भारत नितळ गोंय एक्सपोज सेजीन कोयर उस्तिलो कोट्यांनी कड्डूनय कोयराचो विलो जाय तसो लागना म्हणून सेजी रिपोर्टात पोस्टमार्टम। हायवे क्लिनिंगाक 15 कोटी मायज मोडले, मात ऑडिटरांनी स्वता इन्स्पेक्शन करून हायवेर उडयल्ल्या कोयराचो फोटो रिपोर्टात छापल्यात। पाट्यावेल्या स्पेसीस आणि काम टॉवरात भाड्याक घेतिल्ल्या सुवातीचेर 17 कोटींचो फटको। रिणांचे मॅच्युरिटीचेरूय सेजीन रेड अलार्म दिला। मार्च 2018 मेरेनचो सीएजी रिपोर्ट निमाणे 2 वर्सां उपरांत विधानसभेत आयलो। ह्या सीएजी रिपोर्टात महालेखपालान गोंय सरकाराच्या कोयरा विल्याच्या स्किमीचेर कोयर उस्तिला। 2013 ते 2018 मेरेनच्या वेस्ट मॅनेजमेंटाचे ऑडिट केला। नेमा प्रमाण कोयर हाताळप जायना म्हूण ऑडिटांत स्पश्ट बरयला। कोयर एकठांय करपा विशीं आंकडे अवास्तव। 5 वर्सांत बीच क्लिनिंग आनी हायवे क्लिनिंगाचेर 53 कोटी मोडले। ऑडिटरान त्या वेळार 172 किलोमीटर हायवेची पळोवणी केल्ली। नितळ केल्ल्या हायवेचेर कोयराच्या राशींचे फोटो सीएजीन छापल्यात। कोयराची येरादारी नेमा प्रमाण जायना म्हूण सीएजीचे निरीक्षण। पाटो, कांपाल, सालिगांव, वास्को आनी सड्यार कोयराची डंपींग सुवात केल्या। 12.29 कोटी मोडून केल्ले रिहॅबिलिटेशन परिणामकारक जावंक ना। 6 वर्सांत विमानाक सवणी आदळपाच्यो 230 केशी। कोयरा विल्या विशीं कितल्योशोच सुचोवण्यो सीएजीन तेन्ना केल्ल्यो। सीएजीन सरकारी रिणांच्या मॅच्युरिटीचेरूय रेड अलार्म दिला। फाटली रिणां पळयल्यार 2018-19 888 कोटी फारीक करचे पडले। 2019 ते 2021 मेरेन 1676 कोटी जाल्यार 2021 ते 23 2126 कोटी रिणांच्या मॅच्युरिटीचेर फारीक करचे पडले। उपरांत फुडले 7 वर्सांत 7093 कोटी भरपाचे। रिणां पेलवतली जाल्यार आतांच येणावळ तशेंच कितली मेरेन ती परवडी येता ते दिशेन सरकारान डेट सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क करपाची सुचोवणी सरकाराक केल्या। नाजाल्यार खंय फुडें संकट। हेर कांय खात्यांनी अंदाधुंद कारभारान सरकारी पैसो कसो बुडयलो पळयात। पाट्यार कामत टॉवर आनी स्पेसीस बिल्डिंगेत सरकारी कचेऱ्यां खातीर भाड्यान जागो घेवन 3 वर्सां वापरी नासतना तस्सो दवरलो। कांय फर्निशिंगाच्या कामाक लागून 3 वर्सां जागो वापरी नासतना 11.17 कोटींचे भाडे फारीक केले। सरकार रेडीमेड जागो घेवपाचो आशिल्लो, मात ते सोडून मॉडिफिकेशन करूंक GSIDC वरवीं 5.89 कोटी मोडले। सारको सर्वे करनासतना तिळारीचो 30 कोटींचो कालवो बांदलो। 7 वर्सां कालवो वापरी नासतना उरिल्ल्यान 10.94 कोटींचे लुकसाण। 2015 ते 17 मेरेन सरकारी कर्मचाऱ्यांक घर बांदपाच्या रिणां विशीं बँक ऑफ इंडिया कडेन आशिल्ले कंत्राट रिन्यू केले ना आनी SBIचे कमी व्याज दर घेवंक नाशिल्ल्यान जुराचेर 1.88 लाख मायज मोडले। PWDच्या 2 विभागांनी सारको समन्वय नाशिल्ल्यान 2.40 कोटींचे लुकसाण। रस्तो विभागान रस्तो रुंदीकरणा वेळार नव्यो घाल्ल्यो उदकाच्यो पायपलायनी फोडल्यो।
सरकारी खाती आता सीएजी आणि विधानसभेकूय टायमार रिपोर्ट दिनात. शुक्रारा विधानसभेत दवरिल्ल्या सीएजी रिपोर्टाच्या सुरवातीकूच ही गजाल महालेखपालान मुद्दाम नमूद केल्या. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. आमदार रोहन खंवटेक मध्यानराती पुलिसांनी उखल्लो ताचो निषेध दुसऱ्या दिसा विधानसभेत चालूच. शुक्राराय विरोधी पक्षाचे आमदार आनी कांय अपक्षांनी सभापतीन न्याय निवाडो करचो म्हूण विधानसभेत बोवाळ चालूच दवरलो. बोवाळ घालता म्हूण तांकां सभाघरांतल्यान भायर काडले. फुर्योज आमदार राजभवनार पावले. रोहन विधान भवनात ते सांजे घडले ताची सीसीटीव्ही फुटेज मागता. मेमोरेंडम एक दिला गव्हर्नराक, सगळें जें कितें जालां ताजो एक सारांश दिला आनी आमचो डिमांड की जो मनशान रोहन खंवट्याचेर फॉल्स केस घाल्या ताजेर एक्शन जावची. हें जर जालें ना जाल्यार गोंयचे लोकशायेची हत्या जाता. पूण आजूय ते रिजॉल्व करपाचें कोण रिजॉल्व करपाचें मुडाना. आमी सांगले तांकां व्हिडिओ हें हाडात, कॅमेराचेर फुटेज हाडात. प्रताप सिंग राण्याचो हांव वयतालो आनी तेन्ना रोहन खंवटेन तो उलयताले हमरे का कोण तो. आनी खोटें वचून स्पिकराक सांगलें स्पिकर शूड इन्क्वायर, शो कॉज नोटीस दिवंक जाय, कितें दिवंक जाय. विदावट इन्क्वायरी यू टेक एक्शन. नॉट नेम. आमी एक मेमोरेंडम आतां गव्हर्नराक दिला, सगळे फॅक्ट्स घाले अशें आनी एज सो कायदा चलचो ना हांगा. एज द हेड ऑफ द स्टेट वी हॅव आस्क्ड टू हिम टू इंटरव्हीन. You see, you have to inquire, show cause and all that. We are responsible people. आमी कितें रस्त्या वयले भुरगे झगडीना. We are elected members, representatives, and just not for 1 year, 2 years. He's been there for more than 15, 20 years or 25. कितली वर्सां? 25 वर्सां जालीं. We have informed the governor, who is the head, constitutional head. Now let us see what is further. We feel that governor will do something. What he replied? शेतकारांक रानवटी जनावरांचो उपद्रव जाता ताचेर उपाय काडात म्हणून विधानसभेत लक्षवेधी सांगेचो आमदार प्रसाद गांवकारान ठरावीक उपद्रवी जनावरांक वर्मीन घोशीत करपाचो इशू काडलो. रानडुकर, खेती, माकड अशा रानवटी जनावरांक उपद्रवी घोशीत करपाचो विशय आदी एकदा सरकारा मुखार आयिल्लो. ते विशीं परत विचार जातलो म्हणून मुख्यमंत्र्याची जाप. Fear and anxiety in the minds of people of Nune, Netrawali, Kumare, Bhati of Sangyon constituency and other part of the state due to damage to the crop such as paddy and other agricultural produce by the wild animals such as bison, wild boar, monkey, peacock. येवन नाचधूस करता खरी गजाल. म्हूण तेजे खातीर म्हजी डिपार्टमेंट म्हणजे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटांनी फेन्सिंग करून वेगवेगळे भाशेन फेन्सिंग करून तांकां येवपाक जायना हे प्रिकॉशन काही प्रमाणात घेतला. पूण तरी देखून हे वायल्ड एनिमल येतातच आनी शेताची लुकसाण करता हें खरें. बाकी जे आसा ते वायल्ड एनिमल म्हळ्यार फॉरेस्टाचो इशू ते म्हणजे तेजेर हे फुडें सीएम सांगूंक शकतात. हांव मागतां चीफ मिनिस्टरा कडेन हे सगळे स्टेटींनी सेंट्रलाक बरोवपाक जाय. एक तो फॉरेस्ट एक्ट पळय आहा तेजे बारीकशें कितें चेंज करपाक पडटलें. ना जाल्यार प्रॉब्लेम चोय. आज तूं तरी रानां वचत पयलो एक टायमाचेर तो रानदुकर पळय म्हणटा तो तुका दिश्टी पडपाक डिफिकल्ट. आतां तुका सारकें आजरान दिश्टी पडाय. हांव उमेद येता माचकां ताका पण म्हाल जाता भितर पडना रे. तो बार दीस बो माता कित्याक तो कितें करता ते लोक ती बरें येता हेचे खाताय आपले हान काबार कोताय. हेजेर कितें तरी उपाय काडपाक जाय. एग्रीकल्चर मिनिस्टर तूं योंग आहा तें चीन तेजेर. We need to take the precautions. आमकां boundaries of the forest also we need to finalize. At least there आमी boundaries म्हणजे जर finalize केल्यो जाल्यार थोड्याशा प्रमाणात तांकां गांवांत येवपाचें जें आसा हें हाडपाचें. वॉट एवर द प्रिकॉशन्स ज्या ज्या जाग्यार आमकां घेवप शक्य आसा त्या त्या जाग्यार आमी प्रिकॉशन्स घेता. खंयच्याच मदीं वर्मीन डिक्लेअर करपाचोय विशय आशिल्लो बट तो फुडें वचूंक ना. पण आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात क्रॉप डिस्टर्ब जाता त्या खातीर वर्मीन डिक्लेअर करपाचो मदीं विचार करताले सरकार. ताजेरूय आमी परत एकदां वी आर आमी पळयता कितें करपाचें तें आनी देन अकॉर्डिंग टू दॅट वी कॅन टेक. पंच प्रकाश नायकाची भयण अक्षया गोवेकर क्रायम सिना कडेन मेतेर जाल्या. पुरावे ना केल्या म्हणून पुलिसांनी तिका अटक करची. आरोपी विल्सन गुदिनाच्या आदोगादाचो आर्ग्युमेंट.
प्रकाशाच्या आत्महत्या प्रकरणात आरोपी विल्सनाच्या अटकपूर्व जामिनाचेर शुक्रारा सुनावणी झाली. चौकशी अधिकारी खुनाची शक्यताय न्हयकारिना. चौकशी चालू आसा म्हूण पुलिसांचो आदोगाद सांगता. The intervener says that she received a message on a group and she rushed home. The message, of course, you all know what it is. Now the question is, what made her, if she has received a message on the group, what makes her feel that the message was sent by her deceased brother from his residence? He could have been anywhere. If after the message he commits a suicide and she believes the message so much that she rushes to his residence, which means she was aware that he is at home. Such a message could have been put by him by standing on Atal Setu or on the Zuari bridge or maybe Chandranath Parvat. What makes her feel that he is going to be at home only and send such a message? So she rushes directly home. And on that day, there is their family function, there is a family puja fixed in one of their temples. The rest of the family is there at the puja. The puja was supposed to be from 7 to 9. So if from 7 to 9 the whole family is supposed to be in the temple, she would have also been in the temple. And when she is not in the temple, questions or eyebrows can be raised to dizzy heights as to why is she not there. And secondly, on getting the message, the first thing that should come to her mind is that he is also in the temple, but she does not run to the temple. She runs to his house and she goes there, and what does she do? She destroys the entire scene of offense. She collects the body and takes to the GMC. So has she not destroyed the vital piece of evidence? The crime scene is the most important piece of evidence in any matter of a suicide or a murder. So why does she disturb yours? हे केशीत प्रकाशाची भयण अक्षयाचो लेखी युक्तिवाद कोर्टान सोमार मेरेन दिवंक सांगला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गोंयांत फिल्म कल्चराक उर्बा दिवपाक एक खिडकी येवजण चालीक लायतले. हे येवजणेक लागून गोंयांत जाय थंय शूटिंग करपाक मेळटलें म्हूण मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत सांगलें. विल्सन वर्ल्डाच्या संजय शेट्टीन निर्मीत केल्ले फिल्म बर्लिन फिल्म महोत्सवांत सिलेक्ट जाल्ल्यान विधानसभेत ताच्या अभिनंदनाचो थाराव संमत जालो. आयज गोंया सारक्या जाग्याचेर 200 कोटीच्या वयर उलाढाल जाता. हांगा लोकल जे ऑल ओवर इंडियाचे इवन फॉरेन फिल्म्स हांगा शूट जातात. आयज जर गरज खंयची जर आसा जाल्यार हांकां एक सिंगल विंडो दिवंक जाय. ESG कडल्यान जितल्यो तांच्यो परमिशन्स आसात ते एका सिंगल विंडो ESGच्या थ्रू तांकां परमिशनां मेळपाक जाय. वी शूड हेल्प दीस यंग प्रोड्युसर्स ऑल्सो, जशे जे आज क्रिस्टल बेर which is being shown in Berlin Festival is something which has made Goa proud. As a producer of Vincent World, Sanjay Shetty, his investments like this, there are so many producers. Somehow, आमचे policies जे आसा with Honorable CM, one window clearance as suggested by आमचो प्रवीण जांडिये will help Goa to go in a different direction. सगळ्यांत पयलीं म्हाका दिसता संजय शेट्टे आमचे मित्र आनी तेचे ते सगळे आस्थापन आहा हाका हेंचें हांव अभिनंदन करपा जाय. कारण म्हाका खबर आहा की फिल्म प्रोड्युसर किंवा फिल्माच्या लायनीन बऱ्यापैकी वयर वयतलो जाल्यार मेहनत खूब आहा, पयशे भरपूर लागता. Film festival brought about this awakening, brought about Goans young minds coming together to come in this particular field. But we need to give them a little more push, Speaker sir. सारको फॉरेगार्ड मिनिस्टर आर्ट एंड कल्चर सारक हेल्प करपाक मोरबान, पूण जरी तरी रोमन स्क्रिप्ट कोणें तरी पिक्चर काडलें ताका एटलिस्ट 50% तें सबसिडी दिवपाक जाय. गोंयांत फिल्म इंडस्ट्री खातीर those who are interested to come, we are ready to give the single window clearance for them to do the shooting anywhere in the state of Goa. Will permit them to give for the film shooting. Second, ताजी जी डिमांड आसा की आमी स्टुडियो जो आसा वो ऑपरेट करचो. Those who are interested, if anyone is interested to do it on PPP mode, we are very much welcome. तांच्या खातीर लागता ती परमिशन्स आनी हे आमी दिवपाची तयार आसा, जेणे करून फिल्म इंडस्ट्री जी आसा ही हांगासर आजून ग्रो जातली. जिल्हा पंचायत वेंचणुको 15 दिसांनी फुडें धुकलपाचे सरकारी पावंड्यार हालचाली चल्ल्यात. सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण जिल्हा पंचायतीच्या नव्या मतदारसंघाच्यो मतदार यादी तयार जावच्यो आसात. सरकार आपली कांय कामां आचारसंहिते पयलीं चालीक लावपाक सोदता आनी डिलिमिटेशन आनी रिझर्वेशनाचें काम
अजून जावंक नाशिल्ल्यान वेंचणूक 15 दिसांनी फुडें धुकलपाचे विचार चल्ल्या. राज्य वेंचणूक आयोगान जिल्हा पंचायतीच्यो वेंचणुको 15 मार्चाक घेवपाचें जाहीर केल्लें. 12 मार्च ते 15 मार्च मेरेन आचारसंहिता आनी रिझर्वेशनाची अधिसुचोवणी येवपाची आशिल्ली. मात सरकारी पावंड्यार वेगळ्योच घडामोडी चल्ल्यात. वेंचणूक 15 दिसांनी फुडें धुकलपाचेर खंय विचार चल्ला. 15 मार्चाक जाहीर जाल्ली झेडपी वेंचणूक 15 दिसांनी फुडें धुकलपा फाटल्यान सुत्रां कडल्यान एक रजावां कळटात ती अशीं. झेडपी वेंचणुको 15 मार्चाक जातल्यो म्हूण जाहीर केल्लें. आचारसंहिता रिझर्वेशन फुडल्या सप्तकांत जाहीर जावपाचें. झेडपी मतदारसंघां प्रमाण नवी मतदान वळेरी तयार जावपाची आसा. डिलिमिटेशनाचें काम अजून फायनल केल्लें ना. मतदारसंघ रिझर्वेशनाचें अजून कांयच फायनल जाल्लें ना. सरकार आचारसंहिते आदी कामां हातांत घेवंक सोदता. नव्यो कांय स्किमी चालीक लावपाचो विचार आसूये. 15 मार्चाक जावपा आशिल्ली वेंचणूक 30 मार्च मेरेन फुडें वचूंक शकता. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. आता कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मेळया. सरकारी कर्मचाऱ्यांक आता ऑफिसांनी कडक शिस्त, दाणी मारप कुस्तार, फूल शिफ्ट ड्युटीची सक्ती. अंडर सेक्रेटरीन खात्यांच्या मुखेल्यांक सर्क्युलर काडला. A, B आनी C वर्गांतल्या सगळ्या स्टाफाचे यो वच करपाच्या वेळाचेर नजर दवरूंक बायोमेट्रीक अटेंडन्स खात्यांनी मशीन लायतले. दर म्हयन्याक उसरां येवपी वा अनधिकृत हजेरी लायतल्यांचेर मुखेल्यांनी कारवाय करपाची आनी दर 3 म्हयन्यांनी रिपोर्ट दिवपाचो. एंटी नार्कोटिक्स विभागान आदल्या तुर्कीश कमांडोक ड्रग्सा सयत धरला. 47 वर्सां पिरायेचो तुर्कीश आर्मीचो आदलो कमांडो मुरत तासाक 710 ग्रॅम MDMA सयत धरलो. धरिल्ल्या ड्रग्साचें मोल सुमार 71 लाख रुपया. गोंयांत येतल्या विदेशी पर्यटकांक तो ड्रग्स विकतालो. गिरेस लायफस्टायल आनी पार्ट्या खातीर ताणें ड्रग्स विकूंक सुरू केल्ले. ANC at early morning today around 5-6 o'clock apprehended one Turkish national in a raid which was conducted in Arambol, and the Turkish national was found in possession of around 710 grams of MDMA, which is a commercial quantity, and it is worth over 70 lakhs in the international market. We have apprehended him and we have registered an FIR against him in the ANC police. This is his second trip to Goa. He came to Goa this time in November 2019, and he has come as a tourist. His modus operandi is very simple. He used to go to a lot of parties or to tourist places, and he used to approach foreigner tourists, not Indian tourists, mainly foreigner tourists, and used to offer drugs that he was carrying with him, and then he would make some sort of friendship and then sell drugs to them. उद्देजकांक एकठांय हाडूंक एकामेकांक आदार करपी BNI संस्थेची BNI टायटन्स परिशद जाली. हे परिशदेंत 31 उद्देजक वांटेकार जाल्ले. गोंयांत फाटलीं 5 वर्सां जालीं BNIचो वावर चल्ला. ताका उद्देजकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा. Welcome to BNI Titans Goa. BNI was started in 1985 in US, and this organization is a referral generating organization where different types of businessmen we get together and help other businessmen to grow their business. I'm pleased to introduce BNI Titans Goa. We are a 5-year-old organization, and at present we have 25 members, and different members get together, and as you have seen in the meeting, we educate members how to grow business. We all get together, we help visitors to get business. So we are planning to grow and go ahead. गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सिलान सांताक्रूज फुटबॉल सेंटर शुक्रारा सुरू केलें. थंय थळाव्या तशेंच मेर्शे आनी चिंबलाच्या भुरग्यांक ट्रेनिंग मेळटली. 10 वर्सां ते 16 वर्सां पिरायेचे चले आनी चलयांक ह्या सेंटरांत एडमिशन मेळटलें. उक्तावणाक 140 भुरगीं ट्रेनिंगेक रुजू जालीं. Today we have started the 37th Grassroots Football Development Center of the Goa Football Development Council. Santa Cruz, of course, was known for football in the past years, but somehow had a disconnect with football. So we thought of reviving this, and
starting this 37th grassroots football development center. It is our aim and objective to bring football back to Santa Cruz. We have about now 4,000 odd youngsters being coached daily by our 100 odd coaches. And we have for them ways to move ahead up the ladder, where from grassroots they can come up to the pre-academies, and from the pre-academies they can come up to the residential academies. In fact, we started the residential academy 3 years back. The first batch has graduated this year. 4 out of those 30 boys have joined All India under 16 team, and the rest have all joined either Dempo, Salgamkar or Sporting Club. So all 30 are well placed, and we are pleased with the performance of the first outgoing batch. Now we have plans to start under 16 and under 18 residential academies, so that these boys whom we take in at under 14 can go up to under 16 and under 18 and then into the professional field. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबुकार तशेंच प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय मोबायल ॲप, जिओ टीव्ही ॲप आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटी लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.